नमस्कार, येवकार तुमकां 502 कार्यावळीन. मडगांवां जांचो जल्म जालो आनी मडगांवां जांचे आजोळ आसा तांकां ओल्ड स्टेशनचो रस्तो हो नवीन न्ही. पयलीं पासून थंय सगळे जाण शॉपिंगा खातीर वता, बाजारा खातीर वता किंवा आनी एका कामा खातीर वता, तें म्हणजे आयस्क्रीम खावपा खातीर. जेन्ना स्विगी झोमॅटो सारक्यो कांय गजाली नाशिल्ल्यो आनी घरा कडेन आयस्क्रीम मेळनाशिल्लें तेन्ना लोक आयस्क्रीम पार्लरांनी वचून आयस्क्रीम खाताले. आणि एक आयस्क्रीम पार्लर जाची याद खूब जाणांक आसतली आनी आजून म्हणसर ते याद काडटात ते म्हणजे हिमालया आयस्क्रीम. आता ह्या हिमालया आयस्क्रीम पार्लराची गोष्ट कितें? हे हिमालया आयस्क्रीम हांगा केन्ना सुरू जालें? सद्याचो जो धनी आसा ताणें खंयच्यान आनी कोणा कडल्यान तें घेतलें? हांगची गडबड फामाद कित्याक? आनी ह्यो सगळ्यो गजाली जाणा जावन घेवपा खातीर चला ह्या पासयेक म्हजे बरोबर येयात हिमालया आयस्क्रीमाच्या धन्याक मेळपाक आनी जाणा जावन घेवपाक ताची गोष्ट. हांव 1979 जॉइन जालो स्कुला आसतना. 84 to 2018 फूल डे. असो आमचो धंदो आशिल्लो असो त्या कारणान ह्या धंद्यान आयलो. ना जाल्यार आनी कितें शिकून कितें हातून डिफेन्सान किंवा हातून आनी खंय वता आशिल्लो. तें जालें ना, धंद्यान आयलो, धंदो आशिल्लो. तेन्ना अशेंच कितें तरी कारण जालें सो म्हाका येवचें पडलें हांगा. एक मॅनेजरान कितें सर्वीस सोडली कितें जाली सो रिलिव्हमेंट करपाक म्हाका येवचो पडलो हांगा. सो हांव हांगा स्टकअप जालो. एक्चुअली हिमालय नाव झेलाद हिमालय मीन्स कोल्ड हिमालय. ज्या पोर्तुगीज गव्हर्मेंट आशिल्लें तेन्ना 1948 आय थिंक ही वॉज पाकिस्तानी कबरुद्दीन ताणें स्टार्ट केल्ली ती. आमी टेक ओवर केली. सो आमची प्रॉपर्टी आशिल्ली, खंय तरी इन्वेस्ट करपा जाय. ओनरानूय चान्स दिलो तूंच घे. सो ती परचेज. फर्स्ट फॅमिली जी गोंयकार फॅमिली ती आयस्क्रीम लायनी आयिल्ली. सो मागीर पोर्चुगीज गव्हर्मेंट गेले, मागीर ते दोनी नांव काडपाक लायली गव्हर्मेंटान. झेलाद नांव काडून उडय, पोर्तुगीज नांव मागीर ओन्ली हिमालय. म्हजें अशें मत जें कितें आमच्या जाणटेल्यांनी चालू दवरिल्लें तें स्टँडर्ड फूड तशेंच आमचे कस्टमराक दिवचें अशें म्हगेलें प्रिंसिपल आसा. ताचे खातीर हांव तेंच प्रिंसिपल फॉलो करीत रावलो. पायनॅपल करताले, कॅडबरी म्हणटाले पळय तेका चॉकलेट आयस्क्रीम येता ती, आनी पायनॅपल ज्यूस जो आमचो 60 वर्सां चालू आसा तो सेम आसा तो. गडबड ती ग्लासान येता, 3 स्कूप येतात, फ्रेश फ्रूट येता, जेली येता तातूंत, आनी तातूंत नट्स घालपाक जायती वरायटी आहा. बटरस्कॉच नट्स घालपाक शकता, चॉकलेट कोटेड रेझीन घालपाक शकता, कॅज्यू नट्स म्हणून घालतातच आमी. जितले तूं नट्स हें घालता तितलो कॉस्ट वाडटा. पार्लर्स बी जाले अमुलाची हाजी ताची, पूण आमचो हे ट्रेंड चेंज जालो ना अजून. ते तशेंच आसा, पयलींचे कस्टमर तशेंच येतात. आज नाल्यार फाल्यां येतातच. आनी पयलीं येताले म्हणून सांगता ल्हान आसतना अशें. जनरेशन 3rd 4th जनरेशन जालें आतां. बिझनेस बरो आसाच अजून, प्रॉब्लेम कांय ना. फक्त मॅन पॉवर आज मेळपा मुश्कील जालें. मॅन पॉवर मेळना. मेळटा मॅन पॉवर. हाय स्कील पेमेंट आसा जो मॅच जायना, रेशो मॅच जायना. बिझनेस आनी पेमेंट बाकी सगळ्यो एवरीथींग इज ओके.